आमचे सांतांद्रेचे आमदार गिरीश बोरकर सगळ्यांक खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीज केन्नाच कॉम्प्रोमाइज करना, केन्नाच ते फाटी सरना आनी हेकाच लागून काल आमचे पार्टी अध्यक्ष मनोज परब आनी शिवरीन ब्लॉक मायकल लोबोक चॅलेंज केल्ले की तेणी प्रूव करचे, एक तरी केस दाखयची की आमच्या भुरग्यांनी दिल्लीकरा कडसून एक्सटॉर्शन केला, कंप्लेंट करून पैसे घेतला. आम्ही पार्टी अशें जर आसा तर आम्ही पार्टी बंद करता म्हणून ती चॅलेंज केली. सो आम्ही रावताले मायकल लोबोक की तो जसो त्याने एग्रेसिव्हपणी फर्स्ट रिप्लाय केल्लो त्याच नेटान तो आमची चॅलेंज एक्सेप्ट करतलो आनी तेजे एलिगेशन ते प्रूव करतलो. मग काल सांची त्यांनी जी बायट प्रेस कॉन्फरन्स त्यांनी घेतली आणि ताका रिप्लाय करपाक जी काल त्यांनी थोडे त्यांनी विधानां केला, थोडे त्यांनी स्टेटमेंट्स केला, तेगे रिप्लाय आणि आमच्या भुरग्यांक डिफेंड करपाक आमचे कर्तव्य एज अ पार्टी ऑफिस बेरर आणि आमचो एमएलए आसा आमच्या वांगडा, आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या प्रेसिडेंटाक आनी आमच्या पार्टीक डिफेंड करपाक आयज आमी हांगा आसा. मायकल लोबो तुका दिवपाची ती गरज ना आनी काल क्लॅरिफाय केला आमचो डेटा तुका दिवपाचो ना, तो ऑलरेडी असेंब्लीच्या प्लॅटफॉर्मार आसा आनी पोर्टलारूय आसा तो, सो तुवें तो काडचो आनी तेगेर कितें इलिगलिटीज जाला, इलिगल एक्शन्स कितें घेवपाक जाय ते एक्शन तें घेवचे. दुसऱ्या ते आमचे कंप्लेंटाक आमकां दिया, मायकल लोबो म्हणपाक लागला आपल्याक दिया आनी ह्यो कंप्लेंटी आमी वांगडा व्हरया, वांगडा लॉजिकल कन्क्लुजनाचेर व्हरया, वांगडा काम करया. तो म्हणटा भुरग्यांनी आमकां कॉल करचे, तो सपोर्ट दिवपाक रेडी आसा, तो असिस्ट करपाक रेडी आसा, तो म्हणटा आमी तेका मेवपाक जाय, फायल लिस्ट कितें आसा ती दिवपाक जाय. तेज्या पयलीं मायकल लोबोक आमी सांगूंक सोदता, आतां तूं पयर तूं म्हणटालो की आमचे भुरगे एक्सटॉर्शन करता, पैसे घेता, आमच्या प्रेसिडेंटाक रिस्पेक्ट ना, आमच्या भुरग्यांचे एफआयआर घेतले आनी आयज तूं म्हणटा वांगडा काम करया आनी कन्क्लुजनाचेर व्हरया, सपोर्ट करपाक तूं रेडी आसा. हे कितें मायकल, हे कसल्यांनी मातशी ती रातची कांयंगा खाता पळय तूं ती मातशी कमी कर, ती कांयंगाचे हँगओवर आहा तुका आनी ती कांयंगाच्या भाशेन तूं पडलो काल व्हडले सांगतालो एफआयआर घालतलो आमी रिस्पेक्ट प्रत्येक शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी
इमेजिन ग्रामसभेन रेझोल्यूशन घेतलेला की मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून, जाल्यार ह्यो तुज्यो पंचायती कशे तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता हो पयलो प्रश्न आमचो. ग्रामसभा अंडर सेक्शन 6 पावर आसा. उदकाची स्कॅरसिटी जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सिव्हिल इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सगळें डिस्कस करपाक ग्रामसभेक पावर आसा, ग्रामसभेचे रेझोल्यूशन्स आहा. तर पूण तुम्ही सपोर्ट करता जाल्यार ह्या पंचायतींनी हेरिटेज पॉलिसी तुम्ही अडॉप्ट अजून कित्याक करूंक ना. तिसरो क्वेश्चन, जसो आमचो आमदार झगडटा, टीसीपीच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करता, टीसीपीचे व्हायलेशन्स आहा ते तांच्या ऑफिसान बसता, तसो तो टीसीपी प्रोटेस्ट कित्याक करिना. कित्याक मेजर व्हायलेशन जे आसता अप्रूव्ड प्लॅन हो टीसीपी करता, टेक्निकल क्लिअरन्स टीसीपी दिता. कितें व्हायलेशन्स आसा तूं इतले 386 प्रोजेक्ट तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुझे शिवोलीम आनी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी दोन्ही मेळून इतले प्रोजेक्ट्स येतात, तेजेर तुमी एकूयदां असेंब्लीन आवाज कित्याक काडूंक ना. आमचो चौथो प्रश्न. आनी समज करपाक पाचवो प्रश्न तुका आमी चॅलेंज करता की जे सगळ्यो पंचायतींनी आमच्यो कंप्लेंट आसा त्यो पंचायतींतून कंप्लेंट घेवच्यो आनी मागीरच फुडली बायट दिवची. मागीर आयज मुद्दामून आमी एमएलए आमचे सायडीक बसयला आनी तो फुडें सांगतलो की गांवांत जेन्ना इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जाता, कशे दिल्लीकार आमचे कशे हॉटेल लॉबीज घेवन बीच डिस्ट्रॉय करता, तेजें उदाहरण सांगपाक तो एमएलए आमच्या वांगडा आसा. जेन्ना आमदार बीच आमचे जे गांव आसा, आमचे जे एनवायरमेंट आहा ते डिस्ट्रॉय करपाक फुडें सरलेले आसा. म्हणून ताका आमी नरकासूर म्हणटा. आनी हो आमचो आमदार हो एक सेवियर जो गांव आपले वाचोवपाक, गांवा खातीर उदक जाय म्हणून झगडपाक, मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून आमचे बीच, आमचे एनवायरमेंट, आमचे दोंगर प्रोपोगंडा करता. आनी जर गांव वाचोवपाक, दिल्लीकारांक भायर मारपाक, हे मायग्रंट्साच्या अगेन्स्ट आमी आवाज उखलता, तेका तूं स्टंट म्हणटा, प्रोपोगंडा म्हणटा जाल्यार तूं म्हण. आमी हे काम अशेंच चालू दवरतले. आमचे फुडें म्हणटा की आमची नजर, आमचे दोळो शिवोली आनी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर आसा. आमी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां जाय म्हणटा. आनी तुजी प्रायवेट प्रॉपर्टी जाय म्हणपाक शिवोली आनी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ही गोंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी, दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कलांगूट आमी पॉलिटिकल पार्टी, आमी खंयसर दवरतले, खंयसर आमी आमचें काम करूंक शकता. आनी शिवोली आनी कलांगूट आमचे आनी खरो उलय आसा. आमी शिवोली आनी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी मायकल आनी दिलायला मुक्त करतले. आमी शिवोली आनी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्लीकार मुक्त करतले. आमी शिवोली आनी कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी पत्रकार मुक्त करतले. आनी मेगा प्रोजेक्ट कडसून हे दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी मुक्त करतले. आनी खरो क्वेश्चन केले की डॅनियल नोवो
पंचायतीन अंजुना पंचायतीन स्टॉप नोटीस काढला त्यांना एक शॉकिंग उत्तर त्यांनी दिले मायकल लोबोन शॉकिंग उत्तर दिले त्यांना म्हणपाक तो पर्सनल न्हू म्हणपाक लागलो डॅनियल लोबो ही कंप्लेंट कंस्ट्रक्शन थंयसर डॅनियल लोबो करना म्हणपाक लागलो ते कंस्ट्रक्शन करता WRD म्हणपाक लागलो म्हणजे जेन्ना आमी जेन्ना कितें तुगे एलिगेशन घालता तूं म्हणटा पर्सनल आनी जेन्ना तुज्या चेड्याचेर जेन्ना कितें स्टॉप नोटीस काडटा अंडर सेक्शन 64(1)(j) ऑफ गोवा पंचायत राज एक्ट तेन्ना तूं म्हणटा ते पर्सनल न्हू ते म्हाजे न्हू म्हणटा तूं म्हणटा ते WRD करता आनी तूं म्हणटा आमी तेका एक्सपोज जाता काय करपाचें ना हे कित्याक आमी लॉजिकल एंडाक वतले म्हणटा तो दुसरें एक लक्षांत दवरा डॅनियल लोबो जो आतां पार्रा पंचायतीचो सरपंच आसा आनी अंजुना पंचायतीच्या सरपंचान एका दुसऱ्या पंचायतीच्या सरपंचाचेर स्टॉप नोटीस काडलेली आसा आनी ती स्टॉप नोटीस म्हणल्यार सेक्शन 64(1)(j) सेक्शन 64(1)(j) म्हणल्यार कितें पावर ऑफ सरपंच टू स्टॉप इल्लीगल कंस्ट्रक्शन आनी ही जी नोटीस आसा ती ऑलरेडी डॅनियल लोबोक पावल्ली आसा म्हणजे हे कंस्ट्रक्शन इल्लीगल आहा ते प्रूव्ह जाल्लें आसा म्हणून आमी म्हणटा काल आमच्या प्रेसिडेंटांनी म्हटलेलो आसा की जसो मायकल लोबो हो महानरकासूर हो डॅनियल लोबो जो आसा हो मिनी नरकासूर आनी हे मिनी नरकासुराक वाडोवपाक आतां दिवपाचें ना गरज ना हेका आतां हेचो अहंकार वाडटा हेची फोटिंगपणां वाडटा हेची इल्लिगॅलिटीज वाडटा ते मी आतां स्टॉप करपाक जाय म्हणून हे नरकासूर आनी मिनी नरकासूर आनी ती दिलायला लोबो आसा तिंचे कडसून पयस रावपाक जाय लोकांकूय सांगता शिवोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी की आरजी आतां थंय आपलें काम नेटान चालू केल्लें आसा आनी अशेंच दिल्लीकार मुक्त तुमकां आमी आनी जे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन चलता तेजेर आमी आवाज उठोवत रावतले हांव स्पेशली मागता विलेज बोरकारा कडेन तेणी आपले हेचेर मत सांगचें कशें आमदाराचो रोल आसता डिपार्टमेंटान तेका वचपाक मेळटा पावर आसता असेंब्लीन तेका आवाज काडूंक मेळटा तेणी सांगचें तो कसो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे दिल्लीकार नाजाल्यार जे हॉटेल लॉबी आसता ते प्रोजेक्ट्स आडयता सगळ्या प्रेस पावंक येवकार आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मूळ कारण तो म्हणजे मायकल लोबो जे मायकल लोबोन रिसंटली तुम्ही पळयला आसतले जो मायकल लोबो जो तेजो जो चलो आसा डॅनियल लोबो जी रिटेनिंग वॉलाचें जे काम सुरवात केली आनी तेजे नंतर गांवचे लोक अंजुनचे लोक एकठांय जाले तेंच्यांनी वचून तेजो विरोध केलो तेंच्यांनी थंय पंचायतीक कंप्लेन केली आनी पंचायतीन तेका स्टॉप ऑर्डर काडली आनी ते जाल्या नंतर मायकल लोबोचे अशें चावले म्हणल्यार ते तकलेर मारले म्हाका तर दिसता कारण तो एक स्टेटमेंट केलो तेणें आनी एक जो स्टेटमेंट तेणें खरें म्हणल्यार करपाक जायना तो पण तेणें तो केलो तो म्हणजे आरजी एक्सटर्शन घेता आरजीचे भुरगे आसा ते एक्सटर्शन करता आनी काल आमचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परबान तेका क्लॅरिफिकेशन कितें दिवपाक ते दिल्लें आसा तेका चॅलेंजूय केल्ली आसा की बाबा तूं जें सांगता नाल्यार तें तुवें प्रूव करून दाखोवचें आनी तूं समज प्रूव करता जाल्यार आमी आरजी पक्ष पासून बंद करपाक तयार आसा रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्ष जो सामान्य गोंयकारांचो पक्ष आसा सामान्य गोंयकार म्हटल्यार कोण जे कोण सादे ज्यांच्यांनी मातये खातीर आयज भायर सरल्या गोंयची माती माय भूंय वाचोवपाक लागून भायर सरल्या आमी केन्नाच पयशांक लागून भायर सरना आमी अशी परिस्थिती आमचे कडेन एक एकदां येता की बाबा आमचे कडेन ऑफिसाचे रेंट वचून टायमार दिवपाक जायना आमचे कडेन सादें आमच्या भुरग्यांक पेट्रोल अलावन्स पासून दिवपाक जायना आमकां कांयच तेंकां इल्लें खावपाक पासून दिवपाक जायना स्वता आमचे भुरगे जे आसा आमचे तरणाटे आसा आमचे रेव्होल्युशनरी जे आसा हे स्वता जावन भायर सरता फक्त गांवच्या मोगाक लागून फक्त गोंयच्या मोगाक लागून आनी हे जे तेणेन जो तोमडो मारलो म्हणल्यार तेणेन उलोवन दाखयलें की एक्सट्रॅशन हांगा खबर आसा की कशें एक्सट्रॅशन चालू आसा ह्या कलंगूट मतदारसंघात जावं शिवोले मतदारसंघात कशी एक्सट्रॅशनाक कोण घेता पळय हे सगळ्यांक खबर आसा गोंयकारांक प्रत्येक गोंयकारांक जावं कलंगूट मतदारसंघाच्या लोकांक जावं शिवोली मतदारसंघाच्या लोकांक हे सगळ्यांक खबर आसा की कितें सद्याक तरी चल्लां तें आपली कशी पोळी भाजपाची आनी आपूण कसो सारको आसा तें दाखोवपाचें हें तुमचे कडल्यान शिकपाची गरज आसा कारण कितें आसा की रिटेनिंग वॉल म्हणटा तूं आपणाची प्रॉपर्टी जी आसा ती प्रोटेक्ट करपाक बांदता हेच्या पयलू आनीक जी प्रॉपर्टी आसली ती डब्ल्यू हॉटेलाच्या सायडीक थंयूय प्रॉपर्टीचो एक इश्यू जाल्लो थंय लागींच ती आसा सामकी लागीं आनी ही आतां थंय आनी एक प्रॉपर्टी आतां हे प्रॉपर्टीन मदून सेम तूं कंस्ट्रक्शन
करता म्हणटा रिटेनिंग वॉल बांधता म्हणटा 14 माड, आता ही व्हडली गजाल आसा, 14 माड राखपाक लागून आपणाक 97 लाख डेपॉझिट केले म्हणटा कोणाक WRD. आता WRD म्हणटा WRD एक्झिक्युटिव्ह बॉडी कोण आसा WRD. आता हो एक म्हाका तरी दिसोंक लागला की 14 माड वचो भाडकारान 14 माड रोयले, ते भाडकाराचे 14 माड ना जाले, तेका लागून ती रिटेनिंग वॉल मारल्या. आता 14 माडाचो हिशोब घेतलो रिटेनिंग वॉल मारपाचो, कारण तो म्हणटा 14 माड. 14 माडाचो हिशोब घेतलो जाल्यार 6.92 लाख पर माड लागता. आता हेका म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान स्टेट अवॉर्ड फार्मर अवॉर्ड दिवचो पडलो. कित्याक स्टेट फार्मर अवॉर्ड दिवचो पडलो? कित्याक एक माडाक तो 6,92,000 मोडटा आनी तो म्हणटा आपूण 14 माडाक लागून ही रिटेनिंग वॉल बांदता. आनी दुसऱ्या सायडीन ह्या 14 माडाक लागून तो कन्वर्जनाकूय घालता. अरे हे कशें शक्य आसा? जेन्ना तूं माड रोवपाक सोदता, 14 माड आपणाचे परत आपूण रोयता म्हणटा, जाल्यार तुका परत कन्वर्जनाक घालपाचें कारण कितें? तुवें WRDन आपणाचे दिले, फायल दिली, हें दिली, तें दिली, सगळें जालें म्हणटा तूं. बरें आसा, बरी गोश्ट आसा तूं म्हणटा. पण 14 माडाक लागून तूं हे इतलें केलें तुवें आतां ना कन्वर्जनाक कित्याक घातलें? सो हितून प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय आनी प्रत्येक गोंयकारांकूय कळटा हो आयज कितें उलयता तो. कित्याक तो व्हडली व्हडली शाणपणां पयले दीस ताणें बरी शाणपणां उलयली. काल राती तेची जिल्ली, जे सगळे घेतले टॉनी घालले पळय ते सगळे टॉनी काल सारके जिल्ले. दुसरे तो म्हणटा थंय वॉटरमिलन लाय म्हणटा. कोण म्हणटा आपणाक वॉटरमिलन लाय, वॉटरमिलन हें. अरे तूं एक फार्मर, तुवें कांगा म्हणून तुवें हातीन काडून व्हिडिओज भरपूर येता तुजे. जर तेन्ना व्हिडिओ येता पळय तुवें मातशी रिसर्च करपाची गरज आसा. तूं म्हणटा आपूण शिकता. अरे शिकता तेन्ना मातशी रिसर्च युट्यूब मार, युट्यूब ओपन कर आनी तेजेर रिसर्च कर. कांगा आनी तुजे कडेन जायना न्हू जाल्यार आमी तुका कांगा त्या जाग्यार तुज्या जाग्यार आमी कांगा लावन दाखयता. ही तुका चॅलेंज. तूं आमकां आतां जागो दी, तुजे सगळे प्रोवायड कर, आमी त्याच जाग्यार तुका कांगा ग्रो करून दाखयता. आमी केल्ली आसा. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा आनी रेव्होल्युशनरी जी आसा पळय हेच्या पयलीं खूब कितें केल्लें आसा. तूं रेडी राव. तूं फक्त आमकां तो जागो दी. तूं सांग आमकां आपूण कांगा रोवन दाखय म्हणून आमी रोवन दाखयता तुका. आनी तुका ते कांगाचो बेनिफिटूय घेता, बेनिफिटूय तुका दिता. तुका कन्वर्जन करपाची गरज ना. पण आयज अशें आसा की बाबा तुका ती कांगा रोवपाक नाका. तुका थंय माडाचेच फक्त एक्सक्यूज दिला. तुका ते कन्वर्ट करून तुका कितें तरी हाडपाक जाय. हें तूं उलय मरे डायरेक्ट. तें कित्याक उलयना? माड रोयता आनी खंय आनी कितें रोयता आनी खंय कांगा रोयता. असले जी फकाणां आसा पळय ही बंद करपाची मागीर लोक. हें सगळ्यांक खबर आसा. हांसोवन तूं उलयलो म्हणून अशें हांसलें म्हणटकूच तुजें जें फोटिंगपण आसा पळय ती लिपपाचें ना. सो हें तुवें बंद करचें. दुसरें आतां आमी पळयता की आनीक तेणें विधान केलें काल की शिवोली मतदारसंघ आनी कालांगूट मतदारसंघाचे दोळे आसा आनी ह्या मतदारसंघ आमकां जाय म्हणल्यार आर्जीक जाय. हे मतदारसंघ लोकांचे. हेजो तूं राजा न्हू. ह्या मतदारसंघात आमी काम करता. हेच्या पयलींय आमी काम करताले, आतांय काम करता, हेच्या फुडेंय काम करतले. आनी आमी काम कित्याक करता? कित्याक आयज शिवोले मतदारसंघ जावं कालांगूट मतदारसंघाचे लोक जे आसा हे आमकां प्रत्येक वेळार सांगता की आमचो मतदारसंघ हो मायकल लोबो आनी डिलेला लोबो ही सोंपोवपाक उठल्या. आयज प्रत्येक कडेन तुम्ही पळयता व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन येत आसा. तुम्ही पळयता शिवोलेन गेले जाल्यार रस्त्याच्या सायडीक भाटां आसली थंय पत्रे लागल्या. पत्र्यांचे पत्रे. आमी ऑलरेडी पत्रे कॅम्पेन जे आसा चालू केल्या. आतां तूं जें सांगता की तुमी या दिल्लीकारांक तुमी हें करिना, गोंयकारांक हें करता, गोंयकारांचेर उलयता, आमी गोंयकारांनी इन्वेस्ट केला आनी गोंयकार आपूण गोंयकारांनी आपूण हें करता. अरे तुका इतलें आसलें तूं म्हणटालो की दिल्लीकारांचें आसा. काल मनोजान सांगलें तुका 386 जो हे आसा तेजेर ऑलरेडी कंप्लेन्स आसा, ऑलरेडी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. तेजे अजून पर्यंत तुवें कांय ना. तूं वयले उलट आमकां सांगता की तुमी येया आमी वांगडा या. अरे बाबा सरकार कोणाचो? अशें दिसून येयला की सरकार आमी घडयला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो सरकार आसा. तूं उलयता त्या भशेन सरकार तुजो. तूं उडकी मारून ते सायडीन गेला, काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेलो डेव्हलपमेंट करपाक. हेंच तें डेव्हलपमेंट दिल्लीकारांचें. दिल्लीकारांक प्रॉपर्टी घेवन दिवन तांकां सेटींग करून तेंचे कितें करपाक तें करपाचो हो डेव्हलपमेंट. कसली मिन्स असो उलयता की एक जोकर टायप जाल्लो आसा की कितें उलयता तेकाच खबर ना. सरकार तुजो, तुजो विश्वजीत राणे जो आसा तो टीसीपी मिनिस्टर तुजो, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तुजो, तूंच MLA, तुजी बायल MLA, पंचायती तुज्या अंडर आसा, सगळे तुज्या अंडर आसा. तरी पूण तूं म्हणटा की तुमी या
अरे ऍप्लिकेशन आसा, कंप्लेन्स केल्ल्यो आसा, हेजेर एक्शन कोणाक घेवपाची? तुवें घेवपाची. ही आमी सानंद्रे मतदारसंघात आता हे सगळे कंप्लेनी घातल्या, स्टॉप वर्क ऑर्डर काढल्या. कशें समज काडिना पासून जाल्यार आमी हांगा टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर बसले. 4 दीस लागले, 4 दीस भायर बसले आनी ती ऑर्डर घेतली. अरे तुका एक लज तरी दिसपाक जाय की बाबा तुमचो मुखेलमंत्री आसा, तुमचो जो टीसीपी मिनिस्टर तुमचोच आसा. सो तेजे कडल्यान फोन मार मरे, फोन घेयना. लास्ट टायम खूब जाल की आजून सॉर्ट जावना. मातसो मार तेका फोन आनी सांग बाबा एक्शन घे म्हणून. आनी तूं म्हणटा आमचे जे हे आसा तेंच्यांनी येवचें थंय. आमी कित्याक येतले? आमी कित्याक येतले? आमी कंप्लेनी घालपाच्यो त्यो आमी घातलेल्यो आसा. तुका जायना तूं आरटीआय मार, तुजें लेटर घाल आनी तूं त्यो कंप्लेनी सगळ्यो घे आनी तूं एक्शन घे. तूं ही फकाणां जी केल्या पळय, खंय कितें चल्लां हें सगळ्यांक सामकें खबर आसा. आनी जेन्ना तूं म्हणटा की गोंयकारांक लागून, आपूण गोंयकार, दिल्लीकारांक लागून, गोंयकारांक लागून, आतां तूं गोंयकारांक लागून म्हणटा, आमच्या पक्षाचें धोरण गोंयकार म्हणटा, आमच्या पक्षाचें धोरण गोंयकार, आमच्या पक्षाचें धोरण गोंयची माय भूंय राखपाची, आमचें अस्तित्व राखपाचें आनी जें धोरण आमी आसा तेंच धोरण घेवन फुडें वयता. मात तूं वचना. कित्याक वचना? जेन्ना विधानसभेन आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्झर्वेशन बील घातलें, कायदो घातलो, ह्या बिलान आमी मागलेलें की गोंयची जमनी आसा ते प्रोटेक्ट जावपाक जाय. त्या टायमार तूं आनी तुजी बायल शिवोले आनी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार तुमी त्या टायमार तोंड बंद करून कित्याक वयर रावले? तेन्ना तुमी कित्याक उलोवंक ना? तेन्ना तुमी उतर काडपाक जाय आसलें की बाबा आमी लँड प्रोटेक्शनाक आमी सपोर्ट करता. आसूं जाल्यार तुमी आमदार, तुमकांय दिसता न्हू दिल्लीकार येता, दिल्लीकार हें करता, दिल्लीकार तें करता. ही फोटिंगपण आनी नाटकां करून आमकां दाखोवनाका. तुका सपोर्ट करपाचो त्याच टायमार तुवें करूंक ना. कारण कितें आसा? तूं थंय तेंच्या वांगडा बसता, तुजी कितें सेटिंग आसा ती सेटिंगां करता आनी तेन्ना बिंदास हें करता. कोणाची कितें कनेक्शनां कट करपाचें करता, कोणाची कनेक्शनां जॉयन मारपाचें मारता. तें सगळ्यांक खबर आसा कोण खंय कितें करता तें आमी सांगपाची गरज ना. पूण ही फोटिंगपणां तूं मिडिया माध्यमांतसून आमकां सांगूंक सोदता आनी रेव्होल्युशनरी कोण ओगी रावतले म्हणून समजला? आमी ओगी रावपाचे ना. आमी ओगी रावपाचे ना, अजिबात ओगी रावपाचे ना. तुका आनी एक चान्स असो जेन्ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील तूं म्हणटा गोंयकार गोंयकार म्हणटा मरे, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील जेन्ना आमी घातलेलें तेन्ना त्या टायमार तूं एक उतरान वचूंक लागना. हालींच रेजोल्युशन जेन्ना घातलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तेन्ना तूं उठोन उडयो मारता मरे. तूं कितें सांगता रे? तूं कितें सांगता रे? कोणाक लागून तें? त्या आराडी कोणाक भरल्या तेंका लागून? त्या अड्डा कोणाक भरल्या तेंका लागून? आतां कित्याक उलयता गोंयकार, आपूण गोंयकार, आपणाची प्रॉपर्टी पर्सनल येता. अरे आनी तूं सांगता दिल्लीकारांचें काय उलयना? आरे बाबा आमी कंप्लेनी घातल्या पळय त्यो कोणाकूच घालूंक नासतल्यो. इतल्यो कंप्लेनी आमी घातल्या. तुमचो सरकार जो आसा तो सरकारा कडेन कॅपॅसिटी ना. तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल जाल्लें आसा. तें एडमिनिस्ट्रेशन आयज कॉलॅप्स जाला. तो सादो कोण ड्राफ्टमॅन बसून आसा, ते ड्राफ्टमॅन आमकां सांगता की आमी फोन घेवंक शकना म्हणून आमदारांचे बसून. ही रियलिटी तुमच्या सरकाराची आसा. आनी तशेंच म्हाका तरी दिसता की तूं मायकल लोबोचो बसून तो ड्राफ्टमॅन जावं तो टीसीपी डायरेक्टर हो जो चीफ टावन प्लॅनर आसा पळय ते बसून फोन घेयनासतले. आनी हेकाच लागून हेच डेव्हलपमेंटाक लागून तूं गेल्लो थंय बीजेपीन. सो हितून इतलें क्लियर जाल्लें आसा की बाबा हो मायकल लोबो हो भोपके लोबो जाला. भोपके मारपाक हो टॉप नंबर हें केल्लें आसा. आतां तो गोंयकार आनीक तुमकां सांगता गोंयकार 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 करता. गोंयकारांक लागून तूं समज आसलो न्हू नाल्यार ते शिवोले मतदारसंघान अंजुणा जी जागा टुरिझमा कडेन आसली ती प्रायम लोकेशन ती कोणाक दिली? ती ताज हॉटेलान दिली. तुका गोंयकाराक सपोर्ट करपाचो आसलो नाल्यार तो फ्ली मार्केट जो आसा जावं कितें एक लोकल मार्केट आसा हें तुमी त्या जाग्यार प्रपोज करपाक जाता. तो जागो जो आसा तो लोकल पंचायती अंडर धरून तुवें ते प्रपोज करून सगळ्यांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंक जातालो. कितलेशे टुरिस्ट येता थंय. हें तुज्यान कित्याक जावना? तूं आमकां सांगता तुमी या रे म्हणून. अरे कसलो आमदार? तूं एक्सपिरियन्स मरे. तूं आयज कालचो आमदार. तुवें एक्सपिरियन्स इतलो एक्सपिरियन्स तुजे कडेन भरला. तो एक्सपिरियन्स यूज कर मरे. कितें सेटिंग केलें ते ताज हॉटेला कडेन? कितें सेटिंग केलें? जो मनीस तुका पाब्लो एस्कोबार म्हणटालो तोच आयज तो मिनिस्टर जाला आनी तोच मनशान तो प्रोजेक्ट हाडला. तरी पूण तूं ओगी आसा. तरी पूण तेणें एक उत्तर काडूना. जेन्ना हांवें विधानसभेन वचून इश्यू काडलो त्या टायमार वचून तुजो एक कोणांतल्यान उत्तर भायर सरूंक ना. सो कसले गोंयकार गोंयकार म्हणटा तूं? कसले गोंयकारांक सपोर्ट करपाचें म्हणटा? आमी गोंयकारांक सपोर्ट करतले, आमी गोंयकारांक सपोर्ट करतले.
आयज वचून थंय वयता आनी वायडनींग करता. तुवें सगळ्यांची वायडनींग करून करून लोकांची घरां मोडून उडयली, लोकांची दुर्गा उडयली, कपेलां उडयली, जो खुरीस उडयले, तुळशी उडयल्यो मोडून. आनी तूं म्हणटा पर्सनल, तेन्ना तुमी पर्सनल वचोंक नासलो. तूं कोणा कोणाचेर पर्सनल गेला खबर ना. सगळे लोक आयज हाय दिता तुका. रोड वायडनींग कोणाक लागून? गोंयकारांक लागून काय हे व्हडले व्हडले दिल्लीकारांचे प्रोजेक्ट आसा ताका लागून? तांकां अप्रुवलां पास करपाक लागून? हे सगळ्यांक खबर आसा की तूं करता कोणा लागून. हे करता तूं फक्त ह्या दिल्लीकारांक. दिल्ली लॉबी जी आसा ही तुका कशी भरता आनी तूं कसो तांकां अप्रुवलां दिता. दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सी शिवोले जावं कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सी हे चालूच आसा. तूं लास्ट असेंब्लीन आमी आनी एक इश्यू काडलेलो तो म्हणजे आगोंद फोर्टाचो. आतां तूं पळयलां त्या फोर्टार कितें जालां तें. थंय बार्ज चलता, थंय पार्टी चलता. हे कोणाक लागता? ते कित्याक उलयना तूं? ते आजून पर्यंत तुजें उतर भायर सरना. जर प्रत्येक गोश्ट ज्यो आसा, ज्यो हेरिटेज आसा, हेरिटेज राखपाक जाय, त्या टायमार तूं कित्याक उलयना? उलयना. कित्याक तुका जाय की बाबा ह्यो लॉबी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो इन जाल्ल्यो आनी हे आमचें गोंय आसा तें सोंपयल्लें. आनी हे डबल इंजीन सरकार हे सगळे अलाव केला. हे डबल इंजीन सरकार. ज्या सरकाराक आयज तुवें तेंको दिलो, तूं सगळ्यांक घेवन थंय गेलो, त्या सरकारान बीजेपी सरकारान गेलो, डेव्हलपमेंट करता, आमची बीजेपी हे करता, आमची बीजेपी ते करता. आतां बीजेपी करता कितें? बीजेपी आयज प्रत्येक गांव गांव सोंपोवपाक उठलेले आसा. बीजेपी कांयच नाका. आयज तुम्ही पळयता की शिवोली मतदारसंघात ऑलमोस्ट 7 MLD वॉटर सप्लाय शॉर्टेज आसा. उदकाची शॉर्टेज आसा. मात कन्स्ट्रक्शन येयत आसा. कन्स्ट्रक्शन दिसान दीस येता. लोकांक उदक मेळना. लोक कोळशे घेवन वचून प्रोटेस्ट काडलो. इतले आसून बसून हो आमदार आनी दोगांय आमदारां जी आसा तोंड बंद करून उगी आसा. ती कांय उलयना. उदक ना, उदक ना. अरे उदक येतले कशें? तुमी अप्रुवलां दीत आसा. तुमच्या अंडर पंचायती आसा, तुमच्या अंडर सरपंच आसा, ते अप्रुवलां दिता. हांगा ग्रामसभेन मेगा प्रोजेक्टाच्या विरुद्ध जो आवाज केल्ले आनी तेंच्यांनी रेझोल्युशन काडलेली, रेझोल्युशन मांडलेली आनी ती रेझोल्युशन मांडून सगळे डिपार्टमेंटाक सबमीट केली. ते आसून बसून हांगा मेगा प्रोजेक्टाक अप्रुवलां मेळत आसा. कशी मेळटा? कित्याक उलयना तूं? जशें हांवें ही कंप्लेन घातलेली आसा, जशें हांव वयता, आयज बसून आमची मिटींग आसा, आयज बसून आमी पांय गांवन वयतले, थंय 39A जे कन्वर्जनाक घातला, लँड यूज चेंजाक घातला, ते जे वयतले, ते लोकां कडेन रावन हेका ओपोज करतले आनी बंद करतले. हांव ऑपोजिशन आसा, हांव झगडटा. तूं तरी रुलिंगान आसा मरे. तूं रुलिंगान आसून तुका झगडोंक जायना. तूं उलय मरे. तूं रुलिंगान गेला कित्याक लागून? डेव्हलपमेंट कसले डेव्हलपमेंट? कॉन्स्टिट्युन्सीचे डेव्हलपमेंटाक लागून गेला काय तुज्या डेव्हलपमेंटाक लागून गेला? आयज हो प्रश्न पडटा. कारण तूं जेन्ना म्हणटा की गोंयकारांक लागून गेला, गोंयकारांक गेला जाल्यार प्रूव कर. तूं यो त्या टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर. तूं यो, जाय जाल्यार हांवूय येता. तुज्या वांगडा जाय सपोर्ट तूं उलोवपाक जाय जाल्यार हांवूय येता. घाल कंप्लेन आनी यो. जाय जाल्यार बसया थंय भायर. तूं म्हणटा न्हू, बायलेकूय हाड. तूं म्हणटा जाल्यार स्टॉप करया. हे जे प्रोजेक्ट जे आसा हे इलिगल म्हणटा, इलिगल चलता, सगळे वायडनींग करता. विथआउट रोड 3 मिटराचो रोड आसा तरी पूण 6 मिटर दाखोवन तुमी प्रोजेक्ट करता. पण हे बंद करया मरे. यो. तुका समज गोंयकारांचे पडना आनी सामान्य गोंयकारांक लागून तूं आसा जाल्यार यो. आनी येयना जाल्यार हेतून सिद्ध जातले हो गोंयकारांक लागून ना, हो दिल्लीकारांक लागून आसा. आनी हे क्लियर आसा. आनी तूं जेन्ना मायकल लोबो म्हणटा, आयज याद धर, शिवोले मतदारसंघ आनी कलंगूट मतदारसंघ. तूं म्हणटा आरजीचो दो आसा, आरजी थंय काम करीत आसा, आरजी हेच्या फुडेंय काम करतले. आयज रेव्होल्युशनरीज कितलेशे जाण त्या मतदारसंघाचे जे नेतृत्व आसा ते करीत आसा. आनी अशे कितलेशे जाण आयज मेळत आसा. तूं म्हणटा 25 पयर म्हणून 25 जाण येयला. 25 जाण न्हू रे बाबा. खूब जाण आसा, खूब. ते तुका कळोवची पासून ना. तुजें कितें जाल्लें आसा पळय ते तुवें त्या दिसा पळयलां. तेजे फुड्यान कितें जावपा आसा पळय हें ल्हव ल्हव आसा पळय. तूं इलेक्शन लागीं पावता म्हटल्यार पळय कितले जाण आसतले ते. सो हें चिंतूं नाका तूं की आपणा कडेन कितें आसा तें आपूण सगळें करतलो म्हणून. लोक शाणे आसा, लोकांक सगळें खबर आसा. कोस्टल बेल्ट ह्या मायकल लोबोन आनी ह्या डिलेला लोबोन कसो काबार केल्लो आसा पळय आनी कशे ट्युरिझम एक्टिविटी ठप पडलेल्यो आसा, कश्यो सोंपलेल्यो आसा, हे प्रत्येक कोस्टल बेल्टाच्या लोकांक खबर आसा. आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुका चॅलेंज करता की तुका न्हीद पोटाक दिवपाचें ना. तुका हेच्या फुडें जे जे थंय जे प्रोजेक्ट चल्लेले आसा, इलिगलिटीज चल्लेले आसा, हेजेर एक्शन घेवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स समर्थ आसा. आनी आमी तेजेर एक्शन घेतले.
फाल्यां आमकां टीसीपीन येवचें पडलें, आमकां दुसरे जीसीझेडएमन येवचें पडलें, आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान येवचें पडलें, आमी तेजेर एक्शन घेतलें आनी तुका आमकांय पळोवपाक जाय की तूं कितें करता तो. तूं तोंड बंद करून वयर रावता काय तूं भायर सरता, त्या घरांतल्यान तुजें भायर सरोन तूं कितें तरी एक्शन घेतलो. सो परत एकदां ह्या मायकल लोबोचे आयज हे 14 माडांचे तुमकां कळ्ळां आसतलें की काल तो थडपडला, आपूण आनी करतलो, आपूण कसो करतलो, हें सगळें खबर आसा. 14 माडांक लागून तेणें इतलें केल्लें आसा आनी फुडें आमी तेका दाखोवन दितले की बाबा तुजे खंय खंय कितें इनलिगलिटीज आसा हें सगळें आमी प्रूव करतले. थँक्यू. एनी क्वेश्चन? 14 माडाचे 97 लॅक्स म्हणटा तो 14 माडांक आपण इन्वेस्ट केल्या आनी तितूनचे 6.92 लॅक पर माड आमी हिशोब मारल्यार येता. सो तुमी इमेजिन करा एक माडाक कॉस्टिंग कितली ती. टोटल 97 लॅक त्यान इन्वेस्ट केला ह्या रिटेनिंग वॉला. तो हिशोब मारलो जाल्यार एक माडाक 6.92 लॅक्स जाता, ऑलमोस्ट 7 लाख सुमार जाता.